पुत्तूरचे मत्येंದು सूरजलले एक काणी आजी जगत्यात स्पर्धारी हास वाडयता भास सामाशा पुरो जलार स्वप्न आणि काणी हॉड असू का म्हणच्याक आमगेले अतिथी एक जिवंत उदाहरण नमस्कारू विश्व कोंकणी वाहिनींतू सर्व वीक्षकांक स्वागतू आयचे कार्यक्रमास स्वाभिमान पावल आज आमगेल सोयरसची पुत्तूरचे पुरस्कार मेळले चित्रपट निर्मातो आणि फोटोग्राफर श्री करोपाडी अक्षय नायक. नमस्कार. जनाक हासोचे तितले सुलभ ना ते एक गंभीर कले तसल कल्याक प्रीती कोरनो हजार जनाल तोंडारी हास हाडोचे आमगेले दिग्दर्शकाल काम आमगेलो आज आसची कोंकणी आणि कन्नड सिनेमांतू तागेल आकर्षक कथानकांतू नाव घेतिल्ले ताने फीचर फिल्मा लघुपटा आणि संगीत आल्बम्सय दिग्दर्शन केला. अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि मिडल ईस्ट आणि आमगेल देशाचे प्रेक्षकांकय स्पर्श केला. वय आता तुमका खंडित कोळनाशा पुरो आमगेल सोयरे जेवण आणि अंतु सिनेमाचो निर्मातो आज आमगेलो टसची प्रादेशिक सिनेमाक ग्लोबल इफेक्ट म्हळ्यार सांसारिक परिणाम करूक जाता म्हणून सिद्ध केलेले कथाकार श्री अक्षय नायक हांका विश्व कोंकणी वाहिनीतू येवकार दिव्या आणि हांगे लागी भासा भासांत उलोवन हांगेल प्रयाण काणी ऐकुया. येया सुरवेक अक्षय नायक हांका आमगेल वाहिनीतू स्वागत करया. नमस्कार माई. नमस्कारू अक्षय. खुशी दिसता पुत्तूर आसुकुनू तुम्ही आमगेल वाहिनींत येयला आसची. सुरवेक तुम्ही ते जेवण पिक्चर एक जनाल तोंडार हास हाडोचे आणि तशीच एक अंतू ते एक विमर्शकाले एक मेच्चुगे प्राप्त जाला. तुमक मस्त अवॉर्ड जे मेळा अंतू सिनेमाक ताका कंग्रॅच्युलेशन्स. आमगेले विश्व कोंकणी वाहिनी सुकुनू अभिनंदन दिता. ओके आता मुखार वतना सुरवेक आमकां तुमगेले हे फोटोग्राफर जावनू सिनेमांत येवन सिनेमा निर्मातो जावनू हे पुरा कशी तुमकां सूर जाले बाल्य सुकुनू तुमकां आशिल्ली तुमगेले परिचय दिताची तुमगेले प्रयाणा ಬಗ್ಗೆ सूर जालेल ಬಗ್ಗೆ आमकां सांगता. सम आता मगेले हांव पुत्तूरची फर्स्ट पुत्तूरांत कशी म्हळ्यार मगेले आनम फर्स्ट ऑफ ऑल तांणी मेन म्हाका इताका म्हूण सांगता. मगेले अन्नाक बिझनेस कसो बिझनेस आमगेले केबल ऑपरेटर जावन मगेले हांव काम करता पुत्तूरान प्रवीण नायक आनी मगेले अम्मा मगेले हांव पूड सुकूल हांतू चड वर्क करता आशिल्लो म्हळ्यार पूड सुकूनची म्हळ्यार एक 92 त्या टायमारीची पुत्तूराक फर्स्ट केबल म्हळ्यार एक केबल नेटवर्क म्हळ्यार हाडलेले मगेले हांगा पुत्तूराकच. तेदना थंय सुकून मगेले ते पळोवन 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 मगेल जर्नी स्टार्ट जालेले ते काम ताजे हे पळोवन म्हळ्यार नेटवर्क कशें जाता ते इलेक्ट्रॉनिक आनी कम्युनिकेशना ಬಗ್ಗೆ तेदन सुकूनची हांव पळयताची वाडली म्हळ्यार तेदन कितले काल तुका सांग सान जस्ट अपकमिंग वय अपकमिंग आनी सान हांव ताजे नंतर कशें जालें म्हळ्यार क्रमेण पुत्तूरांत मस्त प्रोग्राम्स पुरा जावचे स्टार्ट जाले. तेदना पुत्तूरांत फर्स्ट लोकल चॅनल हाडलें मगेले ना लोकल चॅनल आतां कशी विश्व कोंकणी चॅनल तेदना फर्स्ट हाडलेले मगेले ना त्या टायमार लाईव्ह दिता आशिल्ली. आतां कसं टेक्नॉलॉजी लाईव्ह आयला तेदन वायरार वच लाईव्ह किलोमीटर गटले वायर काडून त्या वायरार लाईव्ह पेटोवप तसले वेवस्था आसले. त्या टायमाक हांव स्कुलाक पुरा वता आशिल्लो मगेले एक 7th स्टँडर्ड म्हूण म्हणटा ना त्या टायमार सुकून हांव कॅमेरा धरूंक स्टार्ट केलो. 7th स्टँडर्डाक चेडूं बॅट बॉल खेळटना हांव कॅमेरा धरला.
मागीर ओट्टू म्हाका गैड केलेले आमगेले म्हळ्यार आमकां कामाक आयिल्ले चेडू आसता तेदाना ತನ್ನಿ ಕೆಮಾರ್ಕ ಶಿವರ್ಕ ಇದು ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ತೆದನಾಚ್ ಮಕ್ಕ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೆದನ್ ಸುಕುನು मेगेले भितरी त्या इंटरेस्ट स्टार्ट जाले म्हळ्यार एक विजन एक कश पळोवका एक मिडिया म्हळ्यार एक कसं म्हणजे एक प्रोग्राम्स कॅमेरा थ्रू कश पळोवका कॅमेरा थ्रू आमी जनाक कसं दाखोवका आनी खंयची इम्पॉर्टंट विशय दाखोवका आनी ते कितली फ्रेमार दाखोवका ते पुरा हांव 7th 8th 9th त्या टायमार हांव हेच करत आशिल्लो ग्रेट ते सुकून मेगेले फर्स्ट जर्नी स्टार्ट जाले ताजे नंतर कॉलेजांतूय तशीची आमकां लायक सपोर्टीव आशिल्ले म्हळ्यार हाका एक लायक सपोर्टीव आशिल्ले हांव शिकिल्लो BCA बॅचलर ऑफ कंप्युटर एप्लिकेशन हे BCA शिकचे पयलीं फुडें त्या टायमान एक कोर्स आशिल्ले म्हळ्यार पुरो जनत PUC सायन्स कॉमर्स आर्ट्स म्हणून वताना आमकां एक JOC म्हणून एक कोर्स आशिल्ले जॉब ओरिएंटेड कोर्स व्हेरी नायस तेदना सो त्या टायमार त्या कोर्सान तूं PUC म्हणून केची ते JOC कोर्स जातरी तूं डायरेक्टली डिग्री वचची डिग्री स्कूल मास्टर डिग्री तशी वच सो हे JOC कोर्सान तूं म्हाका एडिटिंगाचे फोटोग्राफी एडिटिंगाचे ते पुरा आमकां त्या टायमार शिकयलें कॉलेजा थ्रूची प्रॅक्टिकल जावन कशें जाता आनी वेब डिझायन म्हळ्यार कसं जालें वेबार कसं अपलोड जाता ते जातरी थंय सुकून नेक्स्ट कसं जालें म्हणून पुरो जनांना म्हळ्यार म्हाका मान पुरो तूं ना वापस कॉलेजाक वचुका म्हाका तेदान कसं आश आशिल्ली म्हळ्यार सी आतां पुरो जनाक कसं सांगपाचें म्हळ्यार 10th जाता तुमकां हे कोर्स करीत त्या कोर्स करीत करियर गायडन्स आसता सो मेगेल टायमार म्हाका एक आश आशिल्लें हांव 10th जाल्ले कुडले इमिडिएटली एनिमेशन वचुका इमिडिएटली एनिमेशन वचुका तेदना एनिमेशनाचे फीज 3 to 5 lakhs त्या टायमार वय कित्याक म्हळ्यार एनिमेशन स्टाईल आतां तुमकां ऑनलायन सुकून पुरा तुमकां शिकूं जाता आनी AI येवन मस्त ह्या विशय जाला बट त्या टायमार एनिमेशन कोरका आशिल्लें तेदना अम्मान म्हणलें ना एनिमेशन करचें नाका विंगड कसलें करी जायता म्हूण म्हणटाना कॉलेज गायडलायन्स वता तांणी म्हणलें असल एक कोर्स आसा 2 years ऑफ कोर्स तेजे तर डिग्री करी येता ओके जायता वचा म्हणून JOC केलें सो त्या JOC करतना आमकां मस्त क्रिएटीव आयडियाज थंय सुकून आमगे लेक्चर्स पुरो दिता आशिल्लीची थंय आमकां सॉफ्टवेअर शिकयता आशिल्लीची ते शिकूका इम्पॉर्टंटली शिकोवपाची शिकूका आमी हार्डवेअर आनी सॉफ्टवेअर सॉफ्टवेअर मेनली तो ते शिकयतना कसं जालें म्हळ्यार ताजी नेक्स्ट कसं जालें डिग्री हे डिग्रीन तूं आमी डिग्री शिकताना कसं आशिल्लें म्हळ्यार आमकां डिग्रीन तूं मस्त ऑप्शन्स आशिल्ले खाली कंप्युटर एप्लिकेशन हांव शिकिल्लें विवेकानंदा कॉलेज पुत्तूर सो आजिकय थंय मस्त ऑप्शन आसा कोणेय थंय शिकूचें मुखार तांकां मस्त ऑप्शन्स दिताची थंयचे कोकरिक्युलर कमिटी म्हूण आसता थंय तांकां मस्त ऑप्शन्स दिताची सो हांव BCA शिकताना आमकां नॉन कोकरिक्युलराक एक मार्क आशिल्ले तूं नॉन कोकरिक्युलराक सेरवुकाची ना म्हण जाल्यार तुका एग्जामा बसचे ना थंय एक ऑप्शन आशिल्लें नयना फोटोग्राफी क्लब म्हणून ओके तुका फोटोग्राफी शिकोवता फोट कशें काडचे कॅमेरा कशें करका कॅमेरा म्हळ्यार कसं जालें पुडली कॅमेराक आतां कॅमेराक कसो व्यत्यास आतां डिजिटल युगान तूं खंयच्या टायपा कॅमेरा घेवका आनी तुमकां हे फोटोग्राफी 3 वर्स तुमी करता ना 3 वर्स त्या गायडन्स 3 वर्स ह्या गायडन्स जाल्ले कितले तुमकां एक्सपिरियन्स व्हेरी गुड ताजी ओट्टू थंय कशी म्हळ्यार आमीची एक स्थापन केलेलो एक विशय आशिल्लो हांव आनी म्हगेले फ्रेंडा थंय ते आमी शिकचे टायमार जर्नलिझम आशिल्लें सो जर्नलिझमान तूं म्हगेले फ्रेंड्स आशिल्ले सो हांव हंतू पुरा आशिल्लें तांकां गोत आसा हांव कॅमेरा मारतालें हांव विडियो तेगितालें हांव एडिट मारतालें पुरो गोत आशिल्लें म्हगेले फ्रेंड्साक सो तांणी म्हणलें अक्षय नी ಒಂದು ದಿನ ಬಂದು ನಮಗೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದಾ
ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ನಡೀತದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದಾ? ಸರಿಯಾ, ಮಾಡುವ, ನಾವೇ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡುವ. ಓಕೆ म्हणलं मी. तशी ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏಕ JOCचे ಲೆಕ್ಚರ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಇದು ಮೀಡಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಟಾ? ಸರ್, ಗೊತ್ತಿದ್ದಷ್ಟು ನಾನು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇನೆ ಇವರಿಗೆ. ಆಯ್ತು ಅಕ್ಷಯ್ ಅವರೇ, ಹೇಳಿ ಕೊಡಿ, ಬನ್ನಿ ಮಿಗೆಲೊಟ್ಟು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ತೆದನಿ ಕಮ್ಕ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಲೈವ್ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಮಾಡುವ ಅಕ್ಷಯ್? ನಾವು ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ ಮಾಡುವ. न्यूज चॅनल माडवा म्हणून. न्यूज चॅनल कोरका म्हणजे मग गोत आशिल्लें कितले टफ आसा, ताका कसा पुरा जावं का, आनी ताका कितली इन्वेस्टमेंट आसा. ಸೊ त्या ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ತಂಕ ಸಂತಾನ ತಂಕೆ ಮತ್ತೆ ಗೂಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಿ ಹೋಗುವುದೇ ಅಲ್ಲ ಅಕ್ಷಯ್. ತಕ ಆವ ते ಲೆಕ್ಚರರ್ ಆಗಿ ಮಳ್ಳೆ, ಸರ್ ಹಾಗೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡುವ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು, ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಶಶಿ ಎಂತೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಅಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಬಜೆಟ್ ಬೇಡ, ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟು, ಕ್ಯಾಮರಾ ಉಂಟು, ಅದೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ವಿಷಯ ಉಂಟು, ಕೇಬಲ್ ಹಾಕತ್ತೀರ, ನಾನು ತಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೇನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುವ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾಡಿ ನೋಡುವ ಲೆಕ್ಚರ್ ಅನ್ಸಂಗ್ ಆ ವರ್ಷ BCA डिपार्टमेंट कंप्यूटर एप्लिकेशन आव काम करता असं जर्नलिझम डिपार्टमेंट. सो तैस्कून मी गेले नेक्स्ट पापा सामक ते मक्षिसकून माडवा म्हणले एकलो ऑपॉर्च्युनिटी पशी आता एक काम करता म्हणता ना, तू कर रे, आम्ही असताची म्हणाले मक्ष एक बॅग आधार पडला ते असका असुकाची. सो त्याच्या तरी आगरास करून कॅमेरा हाडले आणि असलेची एक ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಳ್ಳೆ, ಇದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಗ್ತದ म्हणाले. ಸರ್, ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನೀವು ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ನನಗೆ ಪುಷ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತು ಅಕ್ಷಯ್ ಮಾಡು. सो नाईस. सो मग ताजे टेक्नॉलॉजी त्या टायमाचे कसं टेक्नॉलॉजी असतं त्या गोत आशिल्लें. सो आम्ही ताका स्क्रिप्टिंग जेवका स्क्रिप्ट करका, ती एक न्यूज वाजूक म्हणजे एक स्क्रिप्ट आसका. आता कसा इव्हेंट आयला, कसा इव्हेंट जाल्ला म्हणाले एक स्क्रिप्ट आसका. सो त्यात आनी जर्नलिझम डिपार्टमेंट आसको तयार करता. ते तयार करूकय ते एक पुढे आम्ही एक जर्नलिझम डिपार्टमेंट आसकून एक पेपर म्हणून बाहेर हाडला, विकासन पेपर म्हणून बाहेर हाडला, न्यूजपेपर. त्या पेपरा बरेला न्यूज असता तेच हांगा आमी वाजूचे फर्स्ट तितली पुरा मागीर पळया. सो आणि त्या करताना ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಅಸಕ್ಕೂ ಎಕ್ಕಳೈಲ್ಲ, ಅಕ್ಷಯಣ್ಣ ನನಗೊಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಬೇಕು, ನಾನು ಆಂಕರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಮಾಡು. मागेले एक उद्देश, तू कसले करता म्हणलं करी म्हण कोणाक एक चान्स देऊ का करी. मागीर कसं जाता ते समको रम्य असताच तू करी म्हण ते जाल्ले थंय सुकून नेक्स्ट टाइम इथे न्यूज चॅनल काढला. शूटिंग टाइमाक आमगेले ಕಾಲೇಜ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಆಗಿ ಅಷ್ಟು ಪಳೆಯಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ಎಂತ ಹುಚ್ಚ, ಇದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹೋಗುದಾ, ಇದೆಲ್ಲ ಹೌದಾ ಮಾಡಲ್ಲ. ತಕ್ಕ ಲೆಕ್ಚರ್ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಸರ್ ಅವ್ರೇನೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಹೊಸ ವಿಷಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವ, ಮುಂದೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡುವ. तेच प्रिन्सिपाल त्याचे न्यूज चॅनलाचे रिलीज टाइमाक येऊन अशी आमगेल कॉलेजान तुझ्या म्हणून आम्ही लेखनी म्हणाले का विचार ताण सांगले म्हळ्यार आउटपुट विंगड असता. आता करचे मी ट्रॅश ಅಂತ जाल्यार ताजे आउटपुट विंगड असता. सो त्या कोरंज तरी ते आम्ही न्यूज चॅनल केले, न्यूज चॅनल कोरंज तरी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आमका सिनेम करका म्हणून कॉलेजांत असताना म्हळ्यार हॉड सिनेम म्हणून एक सिनेमा का शॉर्ट फिल्म 5 मिनिट्साचे 6 मिनिट्साचे शॉर्ट फिल्म या फिल्म कर का म्हणजे सीधा वचून सिनेम करू जायना केदनाके खंयचे एक विषय सीधा वचून म्हाका जाता यूट्यूब पळयता करता म्हळ्यार जायना. ताका आमी कसं केलें म्हळ्यार एक सिनेमाचे म्हाका कन्नड इंडस्ट्री तदनाची फेसबुक ऑर्कुटांनी मी ती म्हाका परिचय आशिल्ली मी ती तदना एक ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆ ಫೋನ್ ಕೋರ್ ನಿಮ್ಗೂ ಸರ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನೀವು ನಮಗೆ ಒಂದು ಬಂದು ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದಾ ಆಮೇಲೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ.
ಸರಿ ಅಕ್ಷಯ್ ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ, ನನ್ನದೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಆಮೇಲೆ ಹಾಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಸಗಿ ಸಿನಿಮಾ वय ಆಯ್ತು ಸರ್ ಮಾಡುವ ಆಮೇಲೆ ಕಾಲೇಜಿನ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಪೂರ ಅಸ್ತಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪೂರ वय वय तुमकां शिकला म्हणके जाता वय सो ताका ಅಪ್ಪೈಲ ಅವ हम्म. ತಗೆಲ್ ಸ್ಟೇ ಅತ್ತೆ ಪೂರ ಕಾಲೇಜ್ ಅರೇಂಜ್ ಕೆಲ್ಲ ಸೊ ಆಮಿ ಅಪ್ಪವನು ತಗೆಲಗ್ಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಕಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ एक दीस आम्ही तागेलागी वर्कशॉपगी क्लासगी घेतले सिनेमा म्हणल्यार कसले आम्ही कशी प्रिपेर जावका आणि सिनेमाक आम्ही खंयची रीती एज अ डायरेक्टर एज अ कॅमेरामॅन एज अ एडिटर कशी तयार जावका म्हणाल एक विचार आम्ही तांगे लागीं निमगेले सो त्या डायरेक्टरान आमकां प्रति एक हंतांत गाईड केलें वेरी नायस म्हळ्यार तसले डायरेक्टर जावका ताका म्हळ्यार पुरो जन गाईड करनाची वय वय तितले ताका पेशन्स आसू का का सो तागेले एक सिनेमा आशिल्ले ते ताणें आमकां दाखयले सो ताजे वयरी डिबेट दवरले ते कसं तेशी हे कसं वेरी गुड चेडू हांव थिंक करूंक दिले थिंक करून दिले ताजे नंतर ताणें आमकां पुरो क्लास केले हाजे नंतर ह्या प्रोसेस जाता ह्या पुरो कॉलेज डेजची करेक्ट हे जाता आमी एक शॉर्ट फिल्म केलें एक सन एक फ्रेंड साल कहाणी म्हणून दवरून एक फ्रेंडाक आनी एक फ्रेंडान हेल्प करचें म्हणून एक विशय दवरून ते एक आमी कहाणी केलें ते कहाणी करून आमी कॉलेजा पुरा दाखोवन थंय आमकां एक मस्त खुशी मेळ्ळें आनी मस्त जनाल सपोर्ट एनकरेजमेंट केलेल्याक फर्स्ट स्टेप तुमकां लायक मेळ्ळें लायक मेळ्ळें म्हळ्यार कॉलेज डेज वय वय आनी ते स्टुडंट्सान करचे निमित्त कोणाले एक आदो हागे आगबी हिगे आगबी ना इताक म्हळ्यार ते स्टुडंट्सान केलेलें वय त्याच विवार पळयताच वय इतले करचे हॉड म्हणाले वय त्या टायमाक कॉलेज डेज वय बा आनी ताजे नेक्स्ट कसलें आफ्टर ते कॉलेज जाल्ले कुडले हांव इमिडिएटली हांव म्हगेले अण्णा लागीं म्हणलें इमिडिएटली हांव बेंगलोरा वता सर थंय म्हाका अमकी सिरियल आशू बेद्रा म्हणून तो एक प्रोड्युसर ओके तो झी कन्नडान तो त्या टायमार राधा कल्याणा म्हणून एक सिरियल येता फेसबुका निमित्त ताका एप्रोच जावन तागेले टीमाक सरवलो सिरियल करच्याक सिरियल म्हळ्यार शिकूक शिकूक वय करचे शिकचूक करचे शिक वय करेक्ट सिरियल म्हळ्यार कसलें या बेसिक बेसिक्स जावका आतां खंयचे एक सिनेमा करका खंयचे एक व्हड विचार सिनेमांत करका म्हणजे बेसिक्स जावं करेक्ट केलो जन म्हणटाचे ते इन्स्टिट्यूशन वचून कसले शिकू जायना तांणी तांगेले एक बेसिक कसं सब्जेक्ट्स ते मात शिकयता थियरी कळटा प्रॅक्टिकल ना कळना सो आमी ताजे वटू हांव तागेलो वटू जॉयन जालो राधा कल्याण म्हळ्यार टीम हांव जॉयन जालो म्हाका इतलें काम सकाळी 6 घंटे उठाचे सेट्टा गाडी येता तंत वच्चे ते फोटो काडचे म्हगेले कॅमेरा आशिल्ले ते पुरो जनरल आर्टिस्ट आले आनी एक तांणी एक आमकां काम दिलेलें एक कॅमेरा हांगसून हांग वचचे पयस फुडें ते एक फोटो काडका हांगसून हांग वचचे पयस फुडें हांग एक फोटो काडका म्हाका तेदन सानेज हे कसं हे आनी कसं शिकू जाता म्हणून हांव लेखला वय डेली वता ते एक आमकां कसले म्हळ्यार फूड दितलो सेट बॉयज आसताचे थंय सुकून आमगे लर्निंग स्टार्ट जाता वय तो कशी उलयता तो च्या हाण कशी दिता तो कसले त्या टायमाक ताका मुवमेंट तागेले मुवमेंट्स सुकून स्टार्ट जाता थंय सुकून नेक्स्ट स्टेप एकलो लायट व्हरता लायट थंय दवरता स्टँड हांगा दवरता थंय स्टँड दवरता हांगा स्टँड दवरता आतां थंय लायट दवरतना ह्या कॅमेरा येनावे हांगा लायट दवरतना ह्या कॅमेरा येनावे म्हळ्यार एक थंय एक अपास आमकां एक अपास एक लायटिंगा बगी शिकोवप थॉट्स आनी कॅमेरा हांगा सुकून थंय दवरता आनी ताका एक सगळे एक मुवमेंट्स म्हणून आसता आतां एक कॅमेरा म्हणून म्हणटरी तातूंत मस्त मुवमेंट्स म्हणून कशी हांगा दवरका कॅमेरा मुवमेंट आसता कॅमेरा झूम करता एंगल्स तशी मस्त विचार आसता तूं कशी लागीं सुकून दाखयतगी दूर सुकून दाखयतगी वायड दाखयतगी मिड शॉट दाखयतगी क्लोजअप्स दाखयतगी एक्स्ट्रीम क्लोजअप्स दाखयतगी इमोशन्स कॅमेरा सब्जेक्ट्स आनी डायरेक्टर तो कसो पळयता मॉनिटर आसता टीव्ही आसता तांतूं तो कसो पळयता आनी तो खंयच्या टायमार कट्ट म्हणून सांगता आनी खंयचे कसो विशयार तो कट्ट म्हणून सांगता आनी तांतूं कसो ताणें
रॉंग पळयल्या ताजे खातीर ताणें कट्ट सांगलें ज्यो तांणी डायलॉगान चुकून कट्ट सांगलें ज्यो सिरियल म्हूण म्हणटाना मस्त ड्रॅगिंग जावका वय वीकली दाखोवका न्हू वीकली न्ही तुमकां ड्रॅगिंग आसता वय, एकल्यान वयऱ्या म्हणली कडल्यान आनी एकल्यान ताण कसो वयऱ्या म्हणली कडल्यान ताण पळयताना ताका शॉक जावका हे शॉक जाताना एक जागेर 5 जण आसताचे आतां हांव वयऱ्या म्हळ्यार 5 जण म्हाका पळयताचे तेन्ना ते 5 जण कसले ताण तशें पळयले म्हूण एक दाखोवका बट 5 जण विंगड डायरेक्शनार आसताचे सो ते 5 जण विंगड डायरेक्शनार आसता विंगड लायटिंग जावका एका कडेन कॅमेरा दोन 5 जणांना काडची न्ही आतां ती वासारी डोरा लागीं सुकून पळयता म्हूण म्हणटा वासारी डोराक एक लायटिंग जावपाची वासारीक कशी लायट येता वासारीन तो एक विंडो आसता थंय सुकून एक भितर लायट येता वासारी भितर एक लायट आसता हॉलांत तांणी म्हळ्यार वासारी सुकून येवन डोरा लागीं येवन ती पळयतना डायनिंग हॉल आसता डायनिंग हॉलांत कशी लायटिंग आसता डे टायम कशी आसता नायट टायम कशी आसता स्मॉल थिंग्स प्रति एक जावं सो हाजे ಬಗ್ಗೆ आमकां ते ट्रेनिंग मेळ्ळें ताजे नंतर आफ्टर 6 months म्हाका ते ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರನ್ನ ಪೈಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತದಾ ನಿಮ್ಗೆ ತದ ನಾವು ಹೇಳ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಯ್ಯೋ ಆಯ್ತಾ ಮೂಡಿತಾ ಇದು ನಿಮಗೆ ಸೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಇದಕ್ಕಿಂತ ವಾಸ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹಾರಿಬಲ್ ಇರ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನನಗೆ ಬೇಡ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಳ್ಳ ತದನ್ನ ಆಯ್ತು ನೀವು ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ತದನ್ ತಾಣ ಮಕ್ಕ 6 months ಸಾಕ ತಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ನನ್ನ ಸೈಡಿಂದ ಮುಂದಿಲ್ಲ 5000 आव दुडवा खातीर गेला न्ही ताजे विचार शिकू खातीर तेच्यान फस्ट हांव पुराजनाक कसं सांगचे म्हणारी तुम्ही फस्ट खंयचेय विशय करता म्हणटाना दुडवा खातीर कोराकाच तुमकां सगळी एक तांची शिकू मेळटा म्हळ्यार एक उद्देशान कराचे खंडित ना म्हण जाल्यार एन्जॉय प्रोसेस ना म्हण जाल्यार तुमकां ते प्रोसेस शिकू जायना ट्रू 100% शिकू जायना आनी एक सो ते सुकून गांवां आयलो गांवां येवन तर कशें करचें कसलें जावं ना तेदन हांव म्हणल्यार हांव स्टुडियो घालता फोटोग्राफी स्टुडियो घालता जायत रे घाली म्हणून अम्मान अन्नान पुरे जणांना फॅमिली मेंबर्स सपोर्ट केला फस्ट सपोर्टर्स आमकां आमगेल फॅमिली खंडित कोणाकय आमगेल फॅमिली तांणी आमकां सपोर्ट करनी म्हण जाल्यार आमकां मुखार येवचें कश्ट जाता खंडित थंय साकून म्हगेल फोटोग्राफी जर्नी स्टार्ट जाली मागीर आमी खाली फोटोग्राफी आमगेल खातीर मात्र करची न्ही आमी विंगड समाजा वटय करता तेदन आमी एक्सपोज जावका भायर येवका सो 4 जणां लोटो मिंगल जावका मागीर ताजेची म्हळ्यार एक एसोसिएशन गी आनी एक ताजेची एक जन तुका मेळटाच त्या फिल्डा वटू वतना सिंगर जाल्यार तशीची एक ऑर्केस्ट्रा सिंग केले कुळे तुका खुश जाले कुळे आनी एक ऑर्केस्ट्रा आपयताचे आनी एक स्टेज प्रोग्राम आपयताचे तशी म्हणून आमी ताजेतल्याकच येवन वता तें तशें जाता ते साकून म्हगेले फोटोग्राफी जर्नी स्टार्ट जाली फोटोग्राफी जर्नी स्टार्ट जावन 2016 म्हणटाना हे शिकील आसना सिनेमा सिरियल सिनेमा म्हूण शिकील आसना ते आमगेल भितर आसता सो ताजे ಪಸ್ ಕೂಡ ಮೇಲೆ एक ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಂದಲ್ಲ ನಾನೊಂದು ಟೆಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನೀನು ನನಗೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಬೋದಾ ನಿಮ್ಗೆ ಆಯ್ತು ಮಾಡಿಕೊಡು ತಗೋತ ಸಾವು ಶಿಕ್ಕೂನ ಇಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಡುವ तुका एक ऑपॉर्च्युनिटी त्या सिनेमा म्हळ्यार आता इतले फोटोग्राफी केल्वे एक वॉर्मअपाक एक सिनेमा एक टेली सिनेमा तू वॉर्मअप जावचे तुगेल भितर वयले करेक्ट आर टॉपास वयर येवका म्हणजे जाल्यार एक वॉर्मअप उठकाराच्या भितर सुकून भितर एक आर्ट आसता ताका तू वापस जागून वयर तुगेल काम स्टार्ट जालें सांगका ना तर एक टेलिफिल्म आयली म्हाका त्या टेलिफिल्मान आमी केल्ले आमी सक्सेस जालीचे
यूट्यूबर पुरा गल्ले सो ತೈಸಕ್ಕೂ ಸಿನಿಮಾ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಜನ ಹ್ಮ್ ತೇಚಿ ಟೀಮ್ದವ್ರು ಹ್ಮ್ ನಾವೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವ ನಮ್ಮನು ಹಾವು ತನಕ ಕಟ್ಟಂಗಲ್ಲ ಹ್ಮ್ ನಾವಿದ್ದೇವೆ ಅಕ್ಷಯ್ ಮಾಡುವ ಹ್ಮ್ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ನಾನು ಮಾಡೋದು ಕೊಂಕಣಿಯಲ್ಲಿ ಹ್ಮ್ ವೈ ಎಂತದ ಎಷ್ಟು ಜನ ನೋಡ್ತಾರೆ ಕೊಂಕಣಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದಾ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಭಾಷೆ ಅದು ಹ್ಮ್ ನನ್ನ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಭಾಷೆಯವರು ನನಗೆ ಸುರುವಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಬಾಕಿಯವರೇ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ನನಗೆ ಯಾವ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮಾಡಿ ವೈ ತೆದನ ಮುಳ್ಳ ಹ್ಮ್ ಆಯ್ತಾ ನಾವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದೇವೆ ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದೇನೆ ಹ್ಮ್. ಮಾಡುವ तेदन स्टार्ट केला मी जर्नी सो या जर्नी करताना आमचे मस्त तुळू इंडस्ट्रीचे कन्नड इंडस्ट्रीचे मस्त लागगी जालीची मस्त approach actors, केला. वै. टेक्निशियन्स मस्त लागगी जागलीची सो हाव अप्रोच जाता आशिल्लो क्वश्चनाला उलयता आशिल्लो टेक्निशियन्सा लागीं ಮಾಡು ನಾವಿದ್ದೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತನ್ನಿ ಧೈರ್ಯ ಇದ್ದಿತ್ತು आशिल्लीची पण नंतर एकलो मेन कसं आहे म्हणा रे आता एक सिनेमा कर का म्हणजे रे ताजी मातशी मुखारी पुरा कळका म्हणे रे एक सिनेमा कसं बरं जाव का डायलॉग्स जाव का स्टोरी जाव का आर्टिस्ट जाव का ते पुरा ताजे हंत 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 Camera. जाव का वै. मेगेल शॉर्ट टेलिफिल्म जात तरी हम्म. मागीर याव अंतू म्हळ्यार एक सिनेमा फर्स्ट सिनेमा 2016 ಅಂತೂ स्टार्ट केलं वै. हांव आतां ताजेन मागीर नेक्स्ट क्वेश्चन तयांची अंतू पिक्चराचे चॅलेंजेस कसो पुरो आशिल्लो तुका अंतू पिक्चर म्हण म्हणटाना सी अंतू पिक्चराक फर्स्ट कशी स्टार्ट जाल्लें आमी स्टार्ट म्हण म्हणटाना म्हगेले अम्मा लागीं निमगे लावा सिनेमा करता आसा वयरे ದುಡ್ಡು ಪುರ ಜಾವಕ ದುಡ್ಡು ಜಾವಚ ಪುರ म्हण म्हणल्यार कशी पुणी जाता ದುಡ್ಡು नातिले हांव करू ट्राय करता नाही रे जायना रे त्या पुरा तितली सुलाभ ना जाता हांव जॉबार की ना हांव जॉबार ना. ओके ओके मी घर कडेश ना रे त्या पुरा जावच्यो चिलावर न्ही म्हणाली ना हांव करता 100% हांव करता आमकां आमगेले जन आमकां सपोर्ट करताची म्हळ्यार लायक वै जायत रे तूं कर कॉन्फिडन्स अम्मान दिलं मस्त कहाणी पुरा सिलेक्ट केलं एक कहाणी अम्मा लागीं सांगचे अशेश असल्यार कशी मग त्या अम्मान आयकताना तोंदर ना हें अशी म्हणत आशिल्ली एक दीस सडन अम्मान म्हणलें हांव एक म्हळ्यार अम्मा एक NGOक अशी काम करूं वता चेडूं ಬಗ್ಗೆ ವುಮೆನ್ಸ್ ಎಜುಕೇಶನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಪುರ वता तेदन अम्मान एक कಡೆ चिमकला टायमार अम्मा म्हणाली हांव एक कಡೆ आजी चिमकलं मार्या म्हाका मस्त हें जाल्लें दुख्ख जाल्लें आनी मस्त फिलींग जाल्लें ताका म्हळ्यार तांकां सगळी एक ते चेडूं चमकूचे जायना उलूचे जायना आनी तुका सगळी एंडो हें म्हूण पुरा म्हणाली म्हाका तें मस्त वेळ ते राबू जायनी तेदन म्हाका एक फ्लॅश जालें तें ट्रिगर जाला ट्रिगर जाताना हांव सगळें अम्मा लागीं सांगलें हांव एक कहाणी फॉर्म केलें असले एक चेडूं एक आमचे गेले कुटुंबान आसला आनी त्या कुटुंबांचो एक वाडीक जायना तिला 40 वर्सां चेल्ली आसा म्हूण जाल्यार हाजी कॉम्बिनेशन कशें जातलें म्हळ्यार लायक थिंकींग स्टार्ट केलें तशी ह्या थिंकींग करताना सी आमी एज अ डायरेक्टर पुरो आमकां जाता म्हूण सांगूं जायना येता म्हळ्यार आमगेल्या पाशी विंगड एजाच्यांनी तांणी लायफ पळयल्यार विंगड रीच आसता 100% सो हे कहाणी एक रायटरा लागीं सांगलें MK मटा म्हणून तागेलें नांव तो कन्नड इंडस्ट्रीचे व्हड आर्टिस्ट आनी व्हड डायरेक्टर रायटरूय फर्स्ट तुळू कमर्शियल ಚಾನಲಾಚೆ ಸೀರಿಯಲ್ ಕೆಲವು ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾನಗ ಪೊರ್ತ್ನಾಂಡು सो इज अ रायटर आनी नागाभरणाल असिस्टंट जावन आशिल्लो तागेला म्हणलें अण्णा ಹೀಗೆ ಒಂದು ಆತ ಕಣ ಮುಂಚೆ ಅಣ್ಣ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಕತೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡುವ ನಾನೊಂದು ಕತೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನೋಡು ನಿನ್ನದಕ್ಕೆ ಸೂಟ್ ಆಗ್ತದ ಅಂತ ನೋಡು ಅಣ್ಣ ದುಡ್ಡೆಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದುಡ್ಡಿಗೆ ನಾನು ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಮಾರ್ಯ ನಿನ್ನ ನೀ ಒಂದು ಮೇಲೆ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಾಡೋದು
आयता ना ಮಾಡುವ एक कहाणी रेडी झाली कहाणी रेडी जाताना खाली त्या प्लॉट मात्र रेडी झाले एक फॅमिली ಅಂತ अशी असता एक Situation. आन असता अम्मना असता एक धू असता आणि असं एक चरड असता ಸೊ ಅಜ್ಜಿ ಬಿತ್ತರಿ ಕಾಣಿ ಒತ್ತ ಆಮೇಲೆ ಉದ್ದೇಶ ತಾಜಿ ನಂತರ ಕಸಲೆ ಅಣ್ಣ ಇದನ್ನು ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟರೆ ಸಾಕಾಗುದಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಮಾಜದ ವೀವನ್ನು ಸಹ ಕೊಡಬೇಕು ವ್ಯೂ ದಿತ್ತನ ಆ ಗೋವಾ ಜಮ್ಕಲ್ಟ टाइम मारी म्हणारे आमगेल कुलदेवाला विजिट गोवा ಅಂತ तुम्ही पळोवनच पुरा प्रति देवस्थान येद्राक पूल विकताची आमची गेले ತಂಚಂची ಲೋಕಲ್ त्याच ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹಂಗಣ ಹೀಗೆ ಒಬ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ಹೂ ಮಾರಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಊರಿನ ಎಲ್ಲರ ವಿಚಾರವನ್ನ ಅವರು ಹೂ ಕಟ್ಟುವಾಗ ಮಾತಾಡೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಹೂ ಕಟ್ಟೋದು ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡೋದು ಆಯ್ತಣ್ಣ ಮಾಡುವ म्हणल्यानी आम्ही त्या रेडी करू स्टार्ट केलं सो या फॅमिली सो अंतू अंतशी फॅमिली त्या फॅमिली आनू दुव चल्ला अन्नान बाहेर होताना अन्नाक कशी उलयताची दुवेन बाहेर होताना दुवे कशी उलयता ಜನಲ್ रिॲक्शन्स म्हणा पंचाधिक एक्झॅक्टली सुरवेक श्रीमान तू कसं जाता म्हणणारे अन्नाक बैली लोक पुरा हास्य करताची निंदन करताची घरा एकलो असाल असं घरा एकली वडील चढले असत वाडी करू जायना होत्या सो तो बाई कितली प्रायच्या आणू 60+ आणू मस्त सफर सफर जाता या ಚೆಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ वताना हिगेल मागशी सुकून उगाच्या स्टार्ट करता हा घरा एकलाच नव्हे वैव्या अशी व्या तशी व्या सो या रियालिटीन तू जाऊच असेल विचार तशी जी नेक्स्ट त्या कहाणी एट द एंड तांके सहीसूच्या जायनातीले तांनी ट्रेजिडिकली एंड जाता ते चलेले लाईफ एंड जाऊन ते चल्लो आश्रम जॉईन जाता म्हणाले का कहाणी सो तेही वेळी ताका लायक लाईफ मेळटा म्हणाले का ते आश्रमांत एक लायक लाईफ मेळटा म्हणाले का सांसारिक आणि लायक मेसेज आशिल्ले काणी सिनेमा जावे कथा कारू म्हणाल ताकाच तुका लायक कोण एक एमोशन्स प्रति एकलेले आणि कॉमेडी ताजेवटे एक सनाचे एक कॉमेडी तशी ताका कसं जालें अवॉर्ड्स मेळ्ळे तुमका त्या पिक्चराक त्या सिनेमाक आमगेले मांड सोबाण हांनी ग्लोबल कोंकणी हिस्ना अवॉर्ड म्हणून केलेले दैजी वर्ल्ड अवॉर्ड सेरून तंत आमगेल सिनेमाक 4 अवॉर्ड मेळ्ळा गुड बेस्ट डायरेक्टर बेस्ट फिल्म बेस्ट लीड रोल ओके मागीर आनीक बेस्ट सपोर्टिंग कॅरेक्टर फिमेल ओके सो इतले आमकां अवॉर्ड मेळ्ळा फर्स्ट पिक्चर जाल्यार तितले अवॉर्ड मेळ्ळे व्हड विशय आनीक लायक ताजी नेक्स्ट ते सिनेमा 2016 स्टार्ट केलेले ते इवन स्टार्ट करताना तशी जी आमकां शुटिंगाक एक लोकेशन्स जावका मागीर तांकां टेक्निशियन्स जावका म्हळ्यार एक विचार जावका सो शुटिंगाक ते सगळे सिनेमा शूटिंग जालें एक वाठारा भितर हे एक्टर्स कशी आमी चूज करताचे म्हणारे सो आमकां तेन्ना हांव सिनेमा करता म्हूण भायर सरतना तेन्ना आमकां फेसबूक मात आशिल्लें फेसबुकांत हांव पोस्ट घालें अशें ऑडिशन घेता ऑडिशन म्हणून एक पोस्ट घाल्या काका एक मंगळूर शिकलो तो आतां ना सरला प्रमोद कामत म्हणून एकलो तो समाजसेवक एकलो माम आशिल्लो ताणें अशी म्हाका फोन करून अशें हांगा एकले सबीत माई म्हणून एकले आसा सो तूं तिगे लागी उलय तुका मस्त आर्टिस्ट मेळ्ळो पुरो ताका तिगे लागीं मस्त जन तुगेल्या ड्रामा फिल्डांत आशिल्लें आनी तिका कॉन्टॅक्ट मस्त आसा आनी तिगेल सर्कल मस्त जन आसाची अक्षया तूं तिका कॉन्टॅक्ट कर जायता म्हणून हांव सबीत मागीर कॉन्टॅक्ट केलें कॉन्टॅक्ट करतना मायक मस्त खूश जालें मागीर माय म्हणाली अक्षय जाऊच चिला बरी व्यायाम तशी पळय मागीर ट्राय करूया जात गिनागी मग ट्राय करताना माय म्हणाली आस रे मिगे लागीं मिगेल ह्याची
आर्टिस्ट मस्त जन आसाची हांव तांकां पुरा कॉन्टॅक्ट करता आनी हांव पळयता लायक विचार मागीर पॉझिटिव्ह मेळ्ळें जायत मागीर म्हणल्यार मागीर ताका कशी एक हांगा लीड रोल जाय आशिल्ली म्हळ्यार आमकां पुत्तूर आसकून सपोर्ट आमकां चिदानंद कामत मामान दिला तो हांव येताची येता हांव करची त्या रोला म्हूण ताणें 100% दिवन जाला ताजे नंतर आमकां ताजे एक अंतू म्हळ्यार कॅरेक्टर जेवका वय ते व्हड ते मेन अशेंच वय सो ताका फेसबुकार अशी पळयता आसतना सुजय शानबाग म्हूण एकलो चेला हां. हुबळीच्या हां. ही इज अ नॅशनल अवॉर्ड डॅन्स आर्टिस्ट ओ ताका बाल नट अवॉर्ड मेळ्ळा ओ नॅशनल अवॉर्ड मेळ्ळा तेदाना तो थिएटर आर्टिस्ट अच्छा थिएटर आर्टिस्ट आज तो ड्रामा आज तो विद्वान सुजय शानबाग वाव तागे लागीं आज 150 जन चेडूं शिकता डॅन्स भरतनाट्य शिकता आसाची वाव वंडरफुल ग्रेट तो हुबळीचो सो हांव करता खेळना म्हणाला त्या टायमार 2016 हांव पयलें ताका तो तेन्ना मैसूरा आशिल्लो हांव पयलें आपूण असल कॅरेक्टर जायत क्षण हांव करता मग ते ड्रामान पुरो करून अभ्यास आसा हांव ते करता जायत म्हण सो अंतूल रोल फिक्स केले ताजे नंतर तागेला काल रोल जावं रोल एक्सपिरियन्स जेवका एमोशन काडका तुमकां ड्राय आर्टिस्टा घालूं जायना नव आर्टिस्टा घालूं जायना नव आर्टिस्टा घाल्यार तांगेला कितें एक्सप्रेशन काडूंक कश्ट जाता कित्याक म्हळ्यार तांणी त्या एक्सप्रेशनाक ताय वचून आसनाची तांगेल्या एक्सपिरियन्सान नव आर्टिस्ट जाल्यार सो पुरो जनाक आतां कमर्शियल सिनेमा जेवका पळयचे म्हणजे आर्ट सिनेमा नाका काणी आशिल्ली नाका बट अशी गंमत करची सिनेमान 2 पार्ट येवन जमकल्यार तो हिट जाता सो पुडली त्या ड्रामांत कोर न्हू ते एक्सपिरियन्स आशिल्ली आर्टिस्ट आनी तेच एज आर्टिस्ट आमकां जावका म्हणटाना हांव मस्त सोद दिलें सोद दिताना आमगेले पडले कोंकणी सिनेमा आमगेले श्रीयुत चिन्मामान कासरगोड चिन्मामा उजवाडू म्हणून काडला सो तांतू हांव एक कॅरेक्टर पळयलेलें पूर्णिमा सुरेश म्हणून उडपाच आज ती आर्टिस्ट टॉप लेवल आर्टिस्ट फ्रॉम सो फिल्म लायक हें करता एक्सप्रेशन्स लायक सो हांव तिका एप्रोच केलें अशें शाका अशें म्हाका एप्रोच जातल रे इतले इमोशन्स दिवचे जातल रे ट्राय करी म्हाका एक ना तुका एक ना काणी आसा तुका एक करूया जायत अक्षय करता म्हळ्यार सो पुरा आर्टिस्ट कॅरेक्टर्स पुरा सेट जालें सेट जावन जातरी आमगेले स्क्रिप्ट आमी केलेले कन्नडान आमी स्क्रिप्ट बरयलेले कन्नडान इथं मग केल्या वर्ड्स पुरा आमी कन्नडा करून काडता आतां ते कोंकणीर जावका नव त्या टायमार कोणूय ना कोंकणी ट्रान्सलेटर्स तुका करूं जाय न्ही तुका ते इमोशनल वर्ड्स येवका ताका एक एक्सपिरियन्स म्हणून जावका आमी त्या जनरेशनाचे ओके आम्मान म्हणलें तूं एक काम करी आमगेले कोंकणी खातीरच इतली वर्स काम केलेलो आमगेलो वेंकटेश बाळीक माम आसा सो ताका ताजे वर्डिंग्स ते कशें बरोवका आनी कशें सांगूका म्हळ्यार विचार ताका गुर्त सिता निमित म्हळ्यार ताणें फस्ट कोंकणी पेपर कोडयाल खबर म्हळ्यार एक पेपर ताणें हाडलेले जायत म्हणा पेपर घेतले आनी तागेले चमकलो तागेलो ऑफिसा चमकलो कसो रे अक्षय म्हणा मामा यशेश हांव केलां कन्नडार आसा ते तुमी म्हाका कोंकणीर कोण दिवका म्हाका हे पुरा कळेश ना रे म्हणा फस्ट ना मामा ट्राय करायची कळत गी ना गी ते म्हाका मुंकर पळया जायत दिवन वच म्हणाला दिल्ली ताका ते दिवन जातरी ताणी म्हाका ट्रान्सलेट प्रति कन्नड काणू कोंकणीक ट्रान्सलेट केलें फिल्म वर्ड टू वर्ड डायलॉग्स टू डायलॉग आनी
कन्नडान तशें आसा हम्म. तेची स्टाईल कोंकणी रेवगा तेन्ना ताका तसलेची वर्ड्स वर्ड्स जावं वय आनी ते पुल्ला तन्नी पुल विच्ची मय्ये तन्नी तशी उलोवका तंतेक राग असका तंतेक एक असूये असका तंतेक जळकी विशय असका तंतेक पुरा मिक्स जावन असका पण तन तसले वर्ड्स असका तांकां तुमी केन्ना दिवताची ऍक्टर्सांक स्क्रिप्ट बरोवन केन्ना दिताची ಕೆಲವು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅದು ಲಾಂಗ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಜಾವಕ ಮಸ್ತ್ ಸೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಎತ್ತಾಚಿ ಮುಂಜಾನೆ ತಂಕ ಮಿ ತನ್ನಿ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಅಂಕ ಮೂರ್ತಾಕ ಎತ್ತ ಪಣ ತದನ್ एक स्क्रिप्ट दिवन सोर्ताची ओके ये ತಂಗೆಲ್ ಮಾತ್ दिवचे ತಂಗೆలని ताजी ಒಟ್ಟು कोण असताची त्या मात्र मी दिताची सो तन्नी एक वर्ष त्या पळयताची पळोवकाची काही कसं उरलो का नी काही कसं उरलो का पळोवका तन्नी आणि तन जी भितर तन्नी चिकेची डेव्हलप करका अशी सांगू येता केला वर्ड्स पुरा मस्त म्हणता आम्ही ग्रामीण असता मस्त ग्राम्य असता तू त्या मस्त ग्राम्य सांगली कुळ्या ऐकत आल्या करत जाऊ का न्हू तो त्या येवन आसा ना त्या वर्ड्सा लागीं पुरा तशी तेक कसं जालें कॉमन अशी वर्ड्स काडका जावं जना मात्या वाचेक तशी त्या आर्टिस्टीक एक वेळा आमगे लागीं निमी तेश कोरयत तशी करयत तेदन आमकां सिच्युएशन सूट जाता म्हणून जाल्यार आमी ओके म्हूण करताचे त्या नंतर शूटिंग स्टार्ट जालें शूटिंग स्टार्ट जाता न्ही तशीची आमकां मस्त विचार जेवका एक शूटिंग म्हळ्यार डेली कापी जेवका दनपार जेवण जेवका सगळी कापी जेवका ते रुटीन आसका मेकअप सुकाची कॅमेरा बॅटरी ते म्हणून पुरा जेवकाची लायटिंग जेवक खंडित सो त्या टायमारी हांवच मिगेला आशी लायटिंग घालून हांव तेदना व्हिडिओ फोटो पत्त आशिल्लो तेची लायटिंग घालून आनी तुज कोरया म्हूण पुरा कोर न्हू अंतू आमी केले अंतू सिनेम केले अवॉर्ड्सय मेळ्ळे आमी केले प्रयत्न अवॉर्ड्सय मेळ्ळे आनी हांव मिगेले लायफान तू अवॉर्डा खातीर केन्नाकय सिनेम करना अवॉर्ड केन्ना म्हळ्यार जनान दिल्लेच आमकां अवॉर्ड जनाल एप्रिसिएशन जनान तुगेलो सिनेम लायक जाला रे मस्त खुश जाले आमी पळयले हेच आमकां अवॉर्ड आतां आमी आयकला म्हणके हांगेला उलयतची ते मस्त जातस विषय मस्त आसा आमकां आयकुच्याक ह्या विशय आमी आनी एक पार्टांतूय आयकुया थोडे आमी मागीर आयकुच्याक दवरया म्हणून सांगताची आमी हांगा मुक्ताय करताची